Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 47, GMC. Speaker, sir, first of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and our Honorable Minister for Health, Sri Vishwajit Rani, for continuously improvement in the health sector, especially at Goa Medical College, GMC. Speaker, sir, आम्ही पळयता जे हिसपान आयज आमचे GMCन आयज आख्खे गोंयचे लोक तशेंच आमचे नेबरींग स्टेटाचे लोक जे आयज फ्रिक्वंटली गोवा GMC विजीट करता आनी आयज जे इम्प्रूवमेंट आनी जी फॅसिलिटीज आयज लोकांक थंय मेळपाक लागलेली आसा तेजे लागून म्हाका दिसता दिसान दीस लोकांची भर वाडलेली आसा आनी तेजे खरें श्रेय म्हटल्यार आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणी आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्रीक वयता. त्याच प्रमाणे हांव तांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कित्याक जे हिसपान आमचे गव्हर्मेंट GMC गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसून आख्खे देशा भितर नंबर 1 जाल्लेले आसा. फर्स्ट हॉस्पिटल हू हॅज स्टार्टेड रोबोटीक की रिप्लेसमेंट सर्जरी जी रिसेंटली जाली शी अशी खंयसरूच आमच्या देशान जावना. जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जी जाल्या ती म्हणटा ती फर्स्ट म्हणटा ती आमच्या GMCन. त्याच प्रमाणे जे हिसपान आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान जे कॅन्सर सेंटराक इन एसोसिएशन वीथ टाटा हॉस्पिटलाक लागून जी फॅसिलिटी थंय स्टार्ट केली आसता म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो कित्याक आमी आयज पळयता जे हिसपान केसीस वाडपाक लागलेली आसा कॅन्सराची. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक देर आर वेरियस टेक्निशियन एट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सच एज स्ट्रेस टेस्ट technician, cath lab technician, eco technician who are working on the contract basis for last 11 years. I request Honorable Minister to regularize their service. कित्याक हे जे लोक आसा मिनिस्टर सर जे आमचे जाले अराउंड 11 वर्सां जाली थंय काम करता आनी ते चड लोक ना ते अराउंड इट वील बी सम 9 people who are working over there. सो हांव मागता स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालून हांकां रेगुलरायज करचें कित्याक फिगर चड ना एक 9 जाण आसा तांकां मातशें तेंचे प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हूण. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता आमच्या GMCन CPM म्हणल्यार कंटिन्युअस पॅसिव मोशन ही OPD आसा OPD नंबर 18. आयज त्या OPDन आयजूच सकाळी म्हाजो एकटो फ्रेंड म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब संजय कुडपकर ताका एक गेल्या 6 म्हयने पयलीं एक्सिडंट जाल्लो आनी सिरियस एक्सिडंट जाल्लो आनी तो खुबशे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो सुमार GMCन उरलो आनी तो आतां रिकवर जावपाक लागलेलो आसा. बट पांयाक तेजे फ्रॅक्चर जाल्या कारणान ताका तेंच्यांनी CPM टेस्टाक लागून आफयलेलो. ते आमच्या मंत्र्याक खबर आसतलें कंटिन्युअस पॅसिव मोशन म्हणटा म्हणून. बट आयज थंय गेल्या उपरांत ताका कळ्ळें कितें ती जी OPD आसा OPD नंबर 18 ही नॉन फंक्शनेबल आसा. फॉर लास्ट 3 months जाले ते मशीन थंय चलना. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें हेजेर मातशें लक्ष घालून ते जाग्यार उडोवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वन मोर इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ GMC इज पार्किंग. हांव जाणा आमचे मिनिस्टरान जे हिसपान थंयसर पार्किंगाची अरेंज पयलीं आमी पळयताले GMCन ते पार्किंगूच नासले अरेंजमेंटूच नासले. आयज आमी पार्किंग 2-3 कडेन आयज पार्किंग आमकां थंयसर अवेलेबल केल्ली आसा. बट तरी वचून म्हाका दिसता कितें आयज आमची गाडयो वाडला पेशंट चड वाडलेले आसा लोकांचे येवप चड जाल्या कारणान आजुनूय थंयसर खंय तरी कमी पडटा आनी खुबशी गाडयो जे आसा ते रस्त्याचेर लागलेले आसा आनी खुबशी ट्राफीक जाम जाता. हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू कित्याक हो इम्पॉर्टंट इश्यू हांव हेजे लागून म्हणटा कित्याक गेल्या फावटी हांवें हे आमच्या एसेंब्लीन मांडलेले कित्याक हे जे आसा ते आमचे रिजर्वेशन फॉर आमचे OBC SC ST लोकांक लागून जे आमचे स्टुडंट्स आसा जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन एट GMC मेडिकल रिजर्वेशनाक लागून हांकां जे आजून पर्यंत थंयसर रिजर्वेशन मेळ्ळेलें ना. सो हो विशय जो आसा तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पीकर सर. आनी आमकां उगडास करपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आमचे देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक मिटींग घेतलेली ऑन 29/7/2021 and Government of India approved reservation to MBBS and PG in all India quota. आणि हे जेन्ना रिजर्वेशन अनाउन्स जालें तेज्या उपरांत हेच लोकांनी केस घातलेली आमचे तेंच्यांनी केस हायकोर्टान चलता तेन्ना एजीन एश्युअर्ड केल्लेले इन हायकोर्ट टू डिस्पोज रीट पेटिशन एंड committed PG reservation to OBC, ST and SC will be given in 2021 and 22.
सो हे जेन्ना इतलें आमकां सगळें सांगलें आसतना अजून पर्यंत आमकां थंयचं रिजर्वेशन जें आसा जे आमचे GMC फॉर मेडिकल स्टुडंट्साक पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक अजून पर्यंत मेळना. कित्याक थंयसर एसटीक लागून काही कारणांक लागून थंयसर जे क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकलचे इश्यूक लागून म्हाका हे खंय तरी अडकून उरलेले आसता. हो इश्यू सॉर्ट आउट जावंक शकता आनी मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालचें. कित्याक जे रोस्टर जो आसा तो रोस्टर शूड बी फॉलोड बाय फिलिंग द पोस्ट फॉर दी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मेडिकल कोर्सीस एट GMC एज रिकमेंडेड बाय हाय पॉवर कमिटेड अँड एक्सेप्टेड बाय द गव्हर्मेंट. सो रोस्टर म्हणून आसलो तो रोस्टराचो फक्त इतलोच इश्यू जालो कितें सोशल वेलफेअर म्हणून कितें आमी डिसिजन घेवंक शकना आनी परत तेंच्यांनी ते परत धाडले आनी ती एक कमिटी फॉर्म केली आनी ते कमिटी फॉर्म केल्या आसतना तेज्या लागून हे सगळें पेंडींग उरलां. हांव मागता हेजेर लक्ष घालून आमच्या मंत्र्यान हे बेगीनच्या बेगीन सोडोवचें आनी हे रोस्टर आसा जो फॉलो केलो जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा आमचे OBC ST आनी SC लोकांक मेळटलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 48, आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे. कित्याक आयज जे मच निडेड एक आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय आसलें आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर. तेज्या लागून जी आमी डिमांड घातलेलो आनी म्हाका दिसता तेज्या लागून हांव खरोच आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या तर्फे एक धन्यवाद म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचे. कित्याक ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. हे बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाक लागून आमी फावंडेशन घालुया आनी म्हाका दिसता ही थोडीशी फॉर्मेलिटी जी उरलेली आसा तेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही फायल मूव जावन आमी म्हाका दिसता फुडलो प्रोसेस तो करून घेवचो. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमचे मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हे आमचो एक मच निडेड डिमांड जो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीज आसलेलो तो खंय तरी एक आमचें स्वप्न पूर्ण जावन रियलिटीन जावपाचो आसा. स्पीकर सर, on speaking about the cardiac care ambulance for Mormugao, which the Honorable Minister has assured to provide during his visit in Mormugao constituency. आमच्या मंत्र्याक मातसो उगडास करपाक दिवपाक सोदता. जेन्ना सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलेलो मुर्मुगांव, जेन्ना आमचें प्रशासन तुमच्या दारी ह्या प्रोग्रामांक तेन्ना खुबशे लोकांनी आमचे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलेलो की आमकां एक कार्डियक केअर एम्बुलन्स दिवची म्हणून. आनी आमच्या मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले कितें आपूण बेगीनच्या बेगीन दितलो म्हणून. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून आमकां एक एम्बुलन्स कार्डियक केअर एम्बुलन्स प्रोवायड करची म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक, नाजाल्यार एक तालुकाक तरी प्रोवायड करची जाचो फायदो आमी चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीक घेवंक शकतले. स्पीकर सर, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकालीम, हे चिकालीम हॉस्पिटला कडेन आमचे कडेन एकूच एम्बुलन्स आसा 108 आनी ही एम्बुलन्स जी आसा ती सगळे लोकांकूय कोणेन कॉल केलो जाल्यार थंय वयचें पडटा. आनी समज जर एक पेशंटाक ट्रान्सफर करचो पडटा GMC या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार तीच एम्बुलन्स यूज जाता. जेन्ना थंय पेशंट आसता ताका जर एमर्जन्सी आसता वयपाक जाल्यार ताका थंयसर एम्बुलन्स नासता. अशे कितलेशे दिसाक आमकां कॉल येता सर एम्बुलन्स ना म्हणून, कितें तरी आपल्याक अर्जंटली आपल्या बापायक शिफ्ट करूंक जाय. सो कितें नाल्यार कितें आमी करून आमी करता. सो हे जर सॉल्व करतलो जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक कितें बेगीनच्या बेगीन आमकां आनी एक जर एम्बुलन्स थंय मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू आमचो खंय तरी सॉर्ट आउट जावपाक पावतलो. स्पीकर सर, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता कितें आमच्या गोंयांत खरेंच एक गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर हेजी दखल घेवन हे स्टार्ट करतलो अशें म्हाका विश्वास आसा. कित्याक देर इज अ नीड टू सेट अप रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गोवा फॉर द अल्कोहोल एडिक्ट. कित्याक ही खुबशी गोश्टी वाडत रावलेली आसा. जे सोरो पिवन लोकांक जी संवय जाल्लेली आसा, अल्कोहोलीक एडिक्ट्स आसा, हांकां भायर काडपाक लागून आमचे कडेन रिहेबिलिटेशन सेंटर ना. सो गव्हर्मेंटान हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक, कित्याक केसीस खूब वाडला. पयलीं हांव डॉक्टरा कडेन बसलोलो, एका डॉक्टरा कडेन डॉक्टर सांगतालो म्हाका की अशी केसीस खूब वाडलेली आसा. हे खंय तरी तुमच्या गव्हर्मेंटाक सांगून एक रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट कर. हांवें म्हाजे फ्रेंड पळयलेले आसा, जे म्हाजे क्लोज फ्रेंड कॉलेजीन बरोबर आसलेले, वांगडा शिकताले, बट काही कारणाक लागून ते इतले एडिक्ट जाले अल्कोहोल, आयज ते आमच्या बरोबर ना, आयज ते मरोन गेल्लेले आसा. खूब दूख लागता. सो आमी लोकांक जर हेल्प करूंक शकतले जाल्यार एक आमकां खंय तरी ब्लेसिंग मेळटलें लोकांचें. एक आमकां रिहेबिलिटेशन सेंटर हे अल्कोहोल एडिकाक लागून स्टार्ट करपाक मेळटा जाल्यार. स्पीकर सर, चड टायम घेनासतना लास्ट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 49, हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करपाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक
to regularize the service of 26 number of patient care attendant who are on contract basis for last 10 years. 10 वर्सां जाली भुरगे थंय काम करता पेशंट केअर अटेंडन्स म्हणून आनी तेंचे टोटल 26 लोक आसा ते तांकां खंय तरी तांकां कित्याक तांकां PF मेळना EST मेळना डिडक्शन फ्रॉम दीस कांय मेळना आनी एवरी इयर तेंचो तो रिन्यू जायत आसता 12 म्हयन्यांक लागून रिन्यू जाता. सो खंय तरी ह्या भुरग्यांक जे इतली वर्सां थंय काम केलां तेंच्यांनी जाली 10 वर्सां आनी खरेंच बरें काम करता लोकांचें कित्याक ते एटेंडंटाचें काम करता लोकांच्या मदीं पेशंटाच्या मदीं आसता धर हांकां जर आमी खंय तरी रेगुलायज करपाक लागलो तेंचे खंय तरी ब्लेसींग आमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक मेळटलो आमच्या मंत्र्याक मेळटलो आमकां खंय तरी हेंचे वाह मेळटले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हांकां खंय तरी हे बेनिफीट दिवचे. आनी परत एकदां हांव आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंचे बरे भाशेन काम चल्लेलें आसा. एक GMC जी आयज आख्खे गोंयानूच न्हू आख्खे गोंयचे आमच्या सरावंडींग एरियान जी फामाद जाल्लेली आसा आनी हेजें खरें क्रेडीट म्हणटा आमचे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टराक वयता कित्याक बरें काम चल्लेलें आसा. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.